थँक यू. आणि पयलीं म्हळ्यार कॉंग्रॅच्युलेशन्स, तुमची मुवी सिलेक्ट जाल्ली आसा स्क्रीन जावपा खातीर व्हडल्या प्लॅटफॉर्मार द गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025. आनी आमच्या वांगडा आसा सुचिता मॅम, द प्रोड्युसर ऑफ दिस फिल्म. तुमकां कशें दिसता एज अ बीग प्लॅटफॉर्म मेळिल्लो आसा तुमचो मुवी स्क्रीन जावपा खातीर? हाव इज युअर फीलिंग? खूप बरें दिसता, पूण मिक्स फिलींग आसा. एका वाटेन वायटूय दिसता, कारण 8 वर्सां लागली आमकां ह्या फिल्म व्हडल्या स्क्रिनीचेर स्क्रीन जावपा खातीर. पूण देर आये दुरुस्ताय म्हणटा तशें शेवटी बरे दीस येवपाचे आसा. ह्या आशेन आसा, एक आशेचे किरण दिसना आमकां. पळोवया आतां ह्या फुडें जर हे दर वर्साक चालू उरलें जाल्यारूच आमी म्हणटले वा वा एक्चुअली नागे. आणि ह्या मुवी बद्दल ल्हानशें फिलिंग्स दिवपाचो आसलें आमच्या ऑडियन्साक, जाल्यार तुमी कितें सांगूंक शकता? फिल्मा बद्दल सो फिल्मा खातीर हांव म्हणटलें की मुद्दम हे फिल्म पळयात. 2 धाकट्या भुरग्यांची स्टोरी आसा, ज्या भुरग्यांनी एफर्ट्स घेतला त्या हातूंत भितर तुमकां सगळें मेळटलें. कॉमेडी मेळटली, मदीं रडपाकूय मेळटलें, आनी एक फूल पॅक फिल्म आसा. हो मुद्दम पळोवचो. जायत्या जाणांनी एप्रिशिएट केला. फिल्म पळयात आनी परत एक फावट आमकां 8 वर्सांनी एप्रिशिएट करात. थँक्यू सो मच. आमच्या वांगडा राजदीप नायक सर. सर, तुम्ही तुमचो रोल कसो डिफायन करता ह्या मुवीन ऑर एज अ एक्टर? रोल म्हणजे कसो आसा, हे फिल्म आसा पळय ते 2 धर्म, हिंदू आनी क्रिस्तांव धर्म एकीकडे हाडपाचो ह्या उद्देशानूच हे फिल्म तयार जाल्लें. म्हजो रोल डिफायन करतना हांव म्हणटा की हांव तेन्ना बापूय जावनाशिल्लो. 8 वर्सां उपरांत बापूय जाला, म्हणजे 5 वर्साच्या एका फेमिलीचो बापूय हांव. म्हणून तेन्ना हांवें रोल केल्लो पळय तो आतां हांव जगता. सो हे मिक्स फिलींग आसा म्हाका की म्हाका खबर तशें पयलीं जर हो रोल म्हाका पयलीं मेळिल्लो जाल्यार एखादो तातूंत आनी इम्प्रुवमेंट जावंक शकतालें अशें म्हाका दिसता. आणि एक मेसेज तुमचे कडल्यान ह्या फिल्म मेकर्स जे गोंयचे आसा तुमचे कलाकारां खातीर थ्रू दीस फेस्टिवल, थ्रू दीस मुवी कितें आसपाक शकता? यंग जनरेशनाक हांव मेसेज दिता, तुमच्यान पयलीं गव्हर्मेंटाक एकूच मेसेज दिवंक सोदता जी हांव दर फावटी दिता. उपकार करून हो फेस्टिवल कंटिन्यू करचो, कारण आमी ह्या फेस्टिवला खातीर 9 वर्सां वाट पळयली, 1 आनी 2 न्ही. आमचो दुसरेक आशिल्लो भुरगो बाल कलाकार 10वीक पावला. सो ताका सुद्दां याद आपणें कितें केलें. सो गव्हर्मेंटाक एकूच मेसेज आसा की गोंयचे कल्चर जगतले, गोंयचे फिल्म जगतले जाल्यार उपकार करून हो फिल्म आनी फिल्म कल्चर चालू दवरचो. आनी गोंयच्या सगळ्या जे न्यू कमर्स आसा तांकां सांगपाक सोदता, गोंयांत बरी फिल्मां करा, तुमच्या खातीर बरो ऑडियन्स रावला. कारण 1950 आमचे फिल्म सुरू जाल्ले, हिंदी फिल्म खंयच्या खंय पावले, वयर पावले, पूण आमचे थंय आसा आतां तुमच्या हातीर आसा फिल्म आमची कोंकणी कवर. म्हाका दिसता गोंयच्या फिल्माक तो प्लॅटफॉर्म ऑलरेडी मेळिल्लो आसा आनी साथ तुमी घातिल्लो आसा. ऑडियन्स येतले, प्रतिसाद मेळटलो. परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी थँक्यू सो मच.